नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सुर्ला 70च्या धबधब्याची पातळी डिसेंबरातूच पडली। कळसा कणकुंबी 3 कॉन्डिटा वरवीं उदक वळयल्याचो परिणाम गोंयची सुवातेर वचून पळोवणी। ओपा नवीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाच्या उक्तावणाक पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान दिली आनी एक डेडलायन 4 जानेराक जाव येता। उक्तावण काम जावनूय उक्तावण ना म्हणून लोक बेजार। ईडीएम सनबर्न क्लासिकाचे मेजर स्ट्रक्चराच्या बांदकाम वाचोवंक यत्न। हायकोर्टात पुनर्विचार याचिका स्ट्रक्चराचे वयले वयर केल्ले बांदकाम काडलें। गोंयच्या दर्यांत बुडून मरप्यांचो आंकडो वाडटा। आशवा बिचार न्हावपाक गेल्ले दिल्लीचो ट्युरिस्ट गेलो। आंदोलक लायफगार्ड म्हणटात गोंय ड्रावनिंग कॅपिटल। मावशे 70-20 लोकांक अचकीत हागवण आनी घोळ। लोक पावले वाळपय सीएससीत। लोक सांगतात गांवांत येवपी नुस्तेकारा कडल्यान घेतिल्ले खुबे खावन खंय हागवण। आनी ओडिशा एफसी आड आयतारा जिखपाचे कोच सर्जिओ रॉबेराचे टार्गेट। एफसी गोवा आमकां दितले मोठी टेस्ट म्हणटा ओडिशा एफसी कोच गोंबाव। कर्नाटकाच्या एक नाड कर्तुबांचो परिणाम आता गोंयच्या म्हादयचेर दिसपाक लागला। जानेरा मेरेन घसघशांनी व्हांवपी सुर्ला 70च्या धबधब्याची पातळी डिसेंबरातूच पडली। कणकुंबी कळसा हांगासर कर्नाटकान 3 कॉन्डिट तयार केल्यात म्हणून राजेंद्र केरकारान सांगले। हे सगळे परिस्थितीची राजेंद्र केरकार आनी WRDचे असिस्टंट इंजिनियरान सुवातेर वचून पळोवणी केली। गोवा सरकारच्या शिपणावळी खात्याच्या सहाय्यक अभियंता दिलीप नायक हांच्या बरोबर काल हांव कणकुंबी ह्या वाठारांत गेल्लो आनी थंयसर जे 12 जण धबधबो आसा तेचे उदक जे आसा ते प्रमाण जे आसा ते कमी जाल्ले आसा। त्याच्या पात्रान न्हंयच्या पात्रान सुर्ला आनी कळसा ह्यो 2 न्हंय एकठांय येता आनी मागीर 12 जाणांचो वजर आमकां दिश्टी पडटा। एरवी हो वजर जो आसा तो जानेवारी मेरेन तेचे घसघशान उदक पडटा, पूण गेल्या 2 वर्सां सावन ह्या धबधब्याचेर एकंदर कर्नाटकान जो कळसा प्रकल्पाचे काम सुरू केला आनी त्या कामाक लागून जो भुयारी कालवो आसा त्या भुयारी कालव्याच्या एकंदर पूर्ण जाल्या उपरांत हो जो धबधबो जो आसा हो धबधबो संकश्टान आसा, कारण हेचे जे उदक आसा ते उदकाचे प्रमाण कमी जाल्ले आसा। काल आमी 12 जाणांच्या धबधबा कडेन निरीक्षण करून मागीर ज्या जागेचेर कळसा धरण प्रकल्प येवपाचो आसा तो वाठार पळयलो। ताच्या उपरांत आमी ज्या जागेचेर कर्नाटकान आंब्याचो व्हाळ हांगासर कळसा जो नालो आसलो जो गोंयच्या दिकेन येता त्याचे उदक जे आसा ते वळोवन मलप्रभेन व्हरपाचो यत्न केल्लो आसा। तो वाठार आसा तो आमी पळयलो आनी मागीर हे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वचपा खातीर तेंच्यांनी 3 अशा प्रकारचे कॉन्डिट तयार केल्लेले आसा। तेतूंतलो पयलो जो कॉन्डिट आसा त्या कॉन्डिटांतल्यान मलप्रभेचे उदक येता आनी दुसरे 2 आनी 3 नंबरचो कॉन्डिट आसा तेतूंतल्यान कळसाचे उदक जे आसा हे भितरल्यान येतले। पूण सध्या तिसरो जो कॉन्डिट आसा त्या तिसऱ्या कॉन्डिटान आमकां उदक व्हांवता अशें पळोवपाक मेळटा। हे उदक जे आसा हे कळसा नाल्याचें उदक आसा। एकंदर कर्नाटकान जी बेकायदेशीरपणान उदक वळोवपाचें काम केल्लें आसा ते काम तिची पळोवणी जी आसा ती असिस्टंट इंजिनियर दिलीप नायक हांच्यांनी केल्ली आसा आनी ते आपलो अहवाल जो आसा तो आपल्या खात्याचे जे मुखेल अभियंता आसा चीफ इंजिनियर श्रीकांत पाटील हांकां सुपूर्द करताले आनी ताच्या उपरांत एकंदर गोंय सरकार ह्या प्रश्नांक वाचा फुटपा खातीर ही जी म्हायती आसा ही सर्वोच्च न्यायालया कडेन दिवपाची आसा। कारण हाच्या पयलीं 2018 वर्सा गोंय सरकारान आपले स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा ते कंटेम्प्ट पिटिशन जे आसा ते फायल केल्ले आसा आनी तेतून कर्नाटकान हे जे कळसाचे उदक आसा हे
जो लवादाचो निकाल आसा तो येवच्या पयलींच उदक वळोन व्हेल्लेले जे आसा त्या संदर्भात आपली याचिका दाखल केल्ली आसा. एकंदर कर्नाटक जे आसा हे बेकायदेशीरपणान गोंयचे उदक जे आसा ते वळोवपाचो यत्न करीत आसा. ओपा 27 MLD नवीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाच्या उक्तावणाक म्हूर्तूच मेळना. PWD मंत्री दीपक पावसकार एकार एक डेडलायन दीत आसा. आता नवीन एक दिल्या ती 4 जानेरा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवन खंय तारीख थारतली. कदंबा, प्लेटो आनी पणजे खातीर 2013 ह्या प्लांटाचें काम चालू केल्लें, मात अजून उक्तावण जायना. सध्या टँकरवाल्यांची चल्या मज्जा. 27 MLD ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो तेजे ऑलमोस्ट काम जे आसा टोटली कंप्लीट जाल्लें आसा आनी जानेवारीच्या 4 तारखेक अशें ठरवपाचें आसा. पूण सीएमा कडेन उलोवन हेजी डेट फिक्स जातली म्हणजे 1 ते 4 तारीख जानेवारीच्या. डिले जावपाचें कारण कितें? डिले म्हणजे काम वाडत रावलें तेजें, खुबशें काम वाडत रावलें त्या खातीर डिले जालो. कितली एरिया कवर जातली सगळी? हे फोंडा आनी बार्देस तालुका टोटली कवर जातली. 2013 कदंबा, प्लेटो आनी पणजेक उदका पुरवण सारकी आनी स्मूथ जावची म्हणून ह्या प्लांटाचें काम चालू केल्लें, मात 2020 आयलो तरी उक्तावण जायना. टँकरवाल्याची मात सध्या चल्ल्या मजा. तांच्यो ट्रिपी दिसान दीस वाडत आसा. प्लांटाचें चडशें काम पुराय जालां. पायपलायन पणजे मेरेन पावल्या, मात सरकाराक खंय फाटले 4 म्हयने जाले उक्तावण करपाक फावना. तिसवाडीच्या सगळ्या लोकांक जाय तितले उदकाची पुरवण जावंक शकता, मात सरकार कित्याक फाटीफुडें जाता हो प्रस्न. इतलेंच न्हय तर प्लांटातले असिस्टंट इंजिनियर खंय रिपोर्टरांक प्लांटाच्या भितर येवंक काम खंय पावलां तें पळोवपाक सुद्दां दिनात. हे कोणाच्या फायद्याक हो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नाईक. EDM सनबर्न क्लासीक आयोजन सुवातेवेले मेजर स्ट्रक्चराचें बांदकाम वाचोवंक आयोजकांनी हायकोर्टात पुनर्विचार याचिका घाल्या. पुराय स्ट्रक्चर निखळावन जमीन आसा तशी परत करून आयोजकांनी पंचायती कडेन NOC खातीर अर्ज करचो म्हणून हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली. आयोजकांनी वेळेवेर काडपाक मेळटा तो भाग निखळायला. EDM आयोजनाची तारीख लागीं तेकिल्ल्यान सुनावणी बेगीन घेवची म्हणून आयोजकांचे यत्न. EDM सनबर्न क्लासिकाचे आयोजन सुवातेवेले सगळे स्ट्रक्चर निखळावचे म्हूण आयोजकांक हायकोर्टान शुक्रारा आदेश दिल्लो. हणजून पंचायतीची NOC घेनासतना स्ट्रक्चर उबारिल्ले. जर ती सुवात आशिल्ली तशी करून मेळटा जाल्यारूच सनबर्नाक NOC दिवची म्हूण हायकोर्टान हणजुणे पंचायतीक निर्देश दिल्ले. पर्यटन खात्या कडेन 2.25 कोटी भरल्या उपरांतूच सनबर्नाक दिल्ली सगळी परमिशनां लागू जातली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट आदेश दिला. एके याचिकेत हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिल्ली आसतना आयोजकांनी सनबर्नाक उबारिल्ले स्ट्रक्चर 24 वरां भितर काडचे म्हूण कोर्टान सांगिल्ले. कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकलाक विचारल्यान तो म्हणटा आयोजकांनी शुक्रारा सांजे सावन स्ट्रक्चर निखळावपाक सुरवात केल्ली. They are being told to remove which they have already removed. No, our person have visited, it is just still there, sir. No. Last night they were removing everything. This is what I have been told. प्रुडंटान आयोजनाचे सुवातेर वचून ग्राउंड रियलिटी पळयली. आयोजकांनी उबारिल्लो मेजर स्ट्रक्चर आसा तसोच आसा. मजगती आयोजक कंपनी क्लासिक इव्हेंट्स अँड आर्टिस्ट मॅनेजमेंट LLPन मेजर स्ट्रक्चर वाचोवंक हायकोर्टात पुनर्विचार याचिका घाल्या. ही याचिका हायकोर्टाच्या व्हेकेशन बेंचा मुखार सोमारा सुनावणी घेवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंयच्या दर्यादेगेचेर बुडून मरप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. आशव्या बिचार न्हावपाक गेल्लो दिल्लीचो 60 वर्सां पिरायेचो ट्युरिस्ट बुडलो. फाटले 2.5 म्हयने आंदोलनाक आशिल्ल्या लायफगार्डांक मार्गदर्शन करपी एक्टिविस्ट म्हणटा गोंय ड्रावनिंग कॅपिटल जालां. सरकाराक ट्युरिस्टांचे सेफ्टीचे पडिल्ले ना, दृश्टीची सर्वीस सारकी ना. गोंयच्या दर्यादेगांचेर बुडून मरपी ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडत आसा. आशव्या दर्यांत न्हावपाक गेल्लो दिल्लीचो 60 वर्सां पिरायेचो ट्युरिस्ट बुडलो. मजगती आंदोलक लायफगार्डांक बरोबर घेवन तांकां तेंको दिवपी एक्टिविस्ट कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकलाक मेळ्ळे. एक्टिविस्ट म्हणटा दृश्टीची सर्वीस सारकी ना. गोंय ड्रावनिंग कॅपिटल जाला. अशें तर आमी लिगल सायड पळय, ह्या दृश्टी कंपनीन जे 5 वर्सां पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी सायन केल्लो त्या कॉन्ट्रॅक्टान तेणी टर्म्स अँड कंडिशनांक एग्री जाल्ले आसा आनी ज्या खातीर गव्हर्नमेंट तांकां इतले करोडांनी रुपये फारीक करतात ते टर्म्स अँड कंडिशन तेणी कांयच फुलफील करूंक ना. तशें लिगली पळयत जाल्यार त्या बेसिसाचेर आनी तेतूर क्लॉजूय आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टान, जर ते टर्म्स अँड कंडिशन फुलफील करूंक शकना गव्हर्नमेंट कॅन एनी टायम टर्मिनेट दीस कॉन्ट्रॅक्ट.
तरी आसतना सरकार ते करिना आणि त्यांना एक्सटेन्शन दिता म्हणजे हितूर ते पर्सेंटेजीचो डायरेक्ट इश्यू आसा आणि हे पर्सेंटेज आसा ती ह्या मिनिस्टरांक वयता. आमचो स्ट्रायक गेले आता 2.5 महिने ताका जायत येयलेले आसा. ह्या 2.5 महिन्यात कितलेशेच म्हणजे 2-3 डझन जवळजवळ जे आसा पळय जे टुरिस्ट पर्यटक आसा ते बुडून मेल्लेले आसा. सरकार करोडो रुपयो हे जाहिरातीचेर वगडयतात. करोडो रुपये आसा जे मंत्री आणि मिनिस्टर आणि डायरेक्टर आसा पळय त्यांचे फॉरेन टूर्स जे आसा आणि त्यांच्या बायलांचे फॉरेन टुरिस्ट आसा पळय ते करच्यासाठी धाडटात आणि ते वतना सांगता की आम्ही बीच आसा पळय आणि टुरिझम जे आसा ते डेव्हलप करतले म्हणून. पण टुरिझम डेव्हलपमेंटाच्या नावान जाहिरात करप आणि इन्व्हिटेशन दिवप टू द वर्ल्ड एट अ लार्ज आणि जगभराचे जे आसा पळय ते पर्यटक आपल्याकडे खेचून हाडप आणि हांगासर येयल्यानंतर ह्या पर्यटकांक समज तांकां अशें बुचकळून समज जर तांकां ते बुडोवन जर मारता जाल्यार गोंय सरकारचो जो ह्युमन रायट्स आसा पळय जे ट्रॅकाच्या संदर्भात गोवा इज ऑन द ब्लॅक लिस्ट ऑफ अ ह्युमन रायट्स व्हायोलेशन एक आसा आणि दुसरी द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा हॅज बिकम अ ड्रावनिंग कॅपिटल. हे जे आसा पळय हांगासर बुडून मरपाची जी आसा एक राजधानी जाल्ली आसा. लायफ गार्डांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर मिटींग जावची म्हूण यत्न करता हो प्रश्न बेगीन सुटूंक जाय. I will talk to the CM and fix a meeting along with the affected जे तेंचे 100 जाण आणि आम्ही गव्हर्मेंट म्हणून डायरेक्टर टुरिझम आसूं मिनिस्टर टुरिझम आसूं CM आसूं कोस्टल बेल्टाचे आमदार आसूं अशे बसून ती तांकां सजमावपाची गरज आसा. दे आर ऑल्सो थिंकींग अबाउट देअर लॉंग रन लायक आमी आयज दृश्टीन आहा 40 वर्सां नंतर कितें जातलें. तेंची एज 40 जाली 20 वर्सां काम केली तांकां दृश्टी म्हणटले तुमी चला घरा यू आर नॉट आवर परमनंट एम्प्लॉई सो वे दे आर गोइंग टू गो. सो ऑल दोज थिंग्स आर देर एंड एश्युरन्सीस तांकां मेवपाक जाय आयदर फ्रॉम द कंपनी any new the company which is right now doing the job or from the government side. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि श्याम सुंदर फट्टे. मावशी 70चे सुमार 20 लोक हागवणीन वाळपय CHCत पावले. लोकां कडल्यानूच मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गांवांतल्या नुस्तेकारां कडल्यान खंय लोकांनी घेतिल्ले खुबे खावन खंय अशें जालां. हॉस्पिटलांत दोतोरांनी कांय जाणांक निरीक्षणा खाला दवरले आनी उपरांत सोडले. सगळ्यांक वखदां दिवन घरा धाडल्यात. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. वेर्ना टॉप लायन रायटिंग इन्स्ट्रुमेंट प्रायव्हेट कंपनीन अचानक कंपनी बंद करपाची नोटीस काडिल्ल्यान कामगार चाळवल्यात. एकूण खंय 64 कामगार आसात. नोटीस बेकायदेशीररित्या काडल्या म्हूण कामगारांक तेंको दिवन आयिल्ल्या भारतीय कामगार सेनेचो आरोप. चडशे कामगार खंय 20 वर्सां वयर हांगा काम करताले. कंपनीचो मॅनेजमेंट मात कांयच उलोवंक तयार ना. नोटीस मारलो इलिगल मारले तेणी आमकां घुमोवपा जाय आहलो तेणी नोटीस मारता म्हणून 1 म्हयनो भितर तेणी आमकां कांय घुमोवना सर आमी हॉलिडे आहा तेन्ना उठी सारकी तेणी नोटीस मारला. आमकां 21 वर्सां जालें आमकां 6 दीस हॉलिडे आमी प्रोडक्शन दिताली आनी आमकां पेमेंटूय बी लेस आहा. आमी युनियन भारतीय कामगार सेना ताचे आमी प्रतिनिधी आयज हांगा टॉपलायन इन्स्ट्रुमेंट जी कंपनी आसा तांचे त्या कंपनीचे युनियन आमचे भारतीय कामगार सेना पळयता आनी आयज अचानक काल नोटीस मारली तेंच्यांनी की सगळ्या कामगारांक टर्मिनेट केला आनी लॉकआउट केला फायनान्शियल हें ना म्हणून आनी ऑल ऑफ सडन ह्या जे 64 वर्कर्स आसा तांकां तेंच्यांनी रस्त्यार उडयलेले आहा. सो हेचेर तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट आमची आहा लेबर मिनिस्टर आसा आनी जे लेबर कमिशनर आहा हेंच्यांनी तेंची दखल घेवची आनी ह्या कामगारांक न्याय मेळोवन दिवचो. आमी तेंच्या फाटल्यान भारतीय कामगार सेना फाटल्यान तेंच्या फाटल्यान आसात. जे आमचे कामगारा बरोबर आज जाला भाव म्हयन्याभर ते आज आमकां मॅनेजमेंटार कंपनी मॅनेजमेंटार आज आमकां 64 कामगारांक रस्त्यार उडयला जे सारके न्हू आनी जे कितें आहा ते आयज जे कंपनीची डेटीचेर नोटीस मारला अशें की कंपनीची परिस्थिती बरोबर ना ते आमकां कित्याक लागून ती सारकी तेमचे स्टेटमेंट आमकां सारकी दिसना. कित्याक हांव ह्या कंपनीत 20 वर्सां जालीं काम करता एज अ हेल्पर म्हणून डिझाग्नेशन आनी इवन पयर 18 तारखेक सुद्दां आमी फूल प्रोडक्शन दिलेलें आहा 64 ह्या कामगारांक. खंय आमी आयडल बसलेले ना एक दिवसाचे आनी ही जी नोटीस लायल्या ती सारकी चुकीची आहा आनी हे जे मॅनेजमेंट साहेब लोक सांगता ते बी चुकीचे आहा आनी ताका लागून आमचे आतां सरकारा कडेन आनी डेप्युटी लेबर जे बी आहात गव्हर्मेंट ऑफिसार तेंचे आमची मागणी आहा आमचो जो प्रॉब्लेम आहा तो तेंच्यांनी सॉल्व करून दिवपाचो म्हणून.
मोगो पक्षाचेर खूब आरोप जातात. पक्ष सोंपोवपाचो प्रयत्न जाता, पूण आमी पक्ष सोंपोवंक दिवचे ना म्हणून मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. मोगोत काम करतल्यांक तिकेट मेळटलीच, मात फळाची अपेक्षा करिनासतना समाजसेवा करची अशेंय तो उलयलो. फोंड्या मोगो वतीन दवरिल्ल्या रक्तदान शिबीर आनी अँब्युलन्स सर्विसीच्या उक्तावणा निमतान दवरिल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो. मोगो पक्षाची टिकाय जाता, मोगो पक्ष फोडपाचो सोंपोवपाचो प्रयत्नय जाता, पूण तो कदापि शक्य जावचो ना. कारण तुम्ही सगळे युवक, सगळे कार्यकर्ते सगळे आमच्या बरोबर आसात. तो शक्य जावचो ना आणि आमी जावपाक दिवचे ना. खूब काम करतना खूब अफवा येतात. आपूण काम करता, तिकीट दुसऱ्या मेळटली, तिसऱ्या मेळटली, तेन्ना खूब वेळ आहा, पूण काम करतल्याक आमी केन्नाच भायर दवरना. हांव सुद्दां मदीं असो हांवें पयलीं राजकीय क्षेत्रांत जर प्रवेश केल्लो आसा जाल्यार हांवें 2004 पयलीं काम केलां. तर ताका लागून हांव इतलें सांगूंक सोदतां की तूं ही सेवा जी लोकां खातीर करता ती चालूच दवर. यश निश्चित तुका फुडें मेळटलें. यश मेळपाक जाय पूण समाज सेवा करचेली. आपलें कर्तव्य, आपलें कार्य हे फुडें चालूच दवरचें. आणि एम्ब्युलन्स सर्व्हिस अशी आसतली जाका आमी एकय रुपया चार्ज करचे ना. फोंड्या टू जीएमसी, आयडी टू जीएमसी, या फोंड्या टू हॉस्पिशो, या खंयच्या हॉस्पिटलान, या इवन फिजिओथेरपी खातीर जे आमचे कडेन पॅरालायटीक पेशंट्स येतात तांच्या खातीर एक अप एंड डावन सर्व्हिस कंप्लिटली एनजीपी पोंडा पक्ष आणि डॉक्टर केतन भाटीकार स्पार्क तर्फे फ्री आसतली. हातूंत एकूय रुपया घेवचे ना. म्हापशांत स्वताच्या बळार चलपी प्रोजेक्ट जावंक जाय. कोणाकडच्यान कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना प्रोजेक्ट चलूंक जाय म्हणून म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा उलयलो. म्हापशा 20.5 कोटींच्या कमर्शियल प्रोजेक्टाची बुन्याद घालपा निमतान दवरिल्ल्या कार्यावळीत तो उलयलो. हे वेळार नगरविकास मंत्री मिलिंद नायकूय आशिल्लो. आमकां सरकाराचे वी डू नॉट नीड टू रिलाय ऑन द स्टेट फंड्स and the grants. जर म्हापशानूच प्रोजेक्ट्स अशे घातल्यार आमी सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस मॉड्यूल चिंतून सुरू केल्यार खुबशे इनकम येवंक शकता. आनी आमकां एक वॉर्डान जे आमकां 15 लाखाचो सपोर्ट येता वर्साक, द लिमीट कॅन बी एक्सटेंडेड आनी आमी जायतीं कामां घेवंक शकता. म्हाका दिसता पॉवर मिनिस्टर हँडल केल्ली. म्हाका खबर ना हांवें कितलें बरें काम केलां की वायट केलां तें. म्हाका स्वताक सर्टिफिकेट दिवपा ना, पूण म्हाका इतलें खबर आहा की ह्याच पद्दतीन हांवें काम केल्लें आनी त्या कामात मेन तितूंतलें हें आसलें की खंयचोय आमदार कोणी, कारण लायट पासून ही सगळ्यांची गरज आसताली म्हणून तो ऑप्शन येयलो. वचून असो आउट ऑफ स्टेशन आसलो सुद्दां जाल्यार कोणाचें काम आहा तें पॉझिटिव्हली घेवप. डिपार्टमेंटाक हांवें सांगलें सेम पद्दतीन आयज GMA आमचें तशें उलोवप आसता. हांव DMA आमचो मुजवार बाबा आहा, डायरेक्टर आहा, हे सगळ्यांच्या नेटाचेर असले प्रोजेक्ट जाता विथ लोकल MLA एंड ऑल कावन्सिलर्स. तुमी फॉलोअप करता आनी शेवटी केद्याय लेवलाक कोणूय गेलो जाल्यार सरकाराच्या लेवलाचें काम आहा तें बऱ्या पैकी फॉलोअप केलें जाल्यार काम जावन येतलें. पालिका वा सरकार ज्यो साधन सुविधा तयार करता त्यो लोकांनी आपल्यो अश्यो समजून वापरपाक जाय. जर लोकूच तांचो इबाड करपाक लागले जाल्यार कशें जातलें काय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सांखळी पालिकेन ताच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदिल्ल्या नव्या ग्रावंडाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. हे वेळार सांखळी पालिकेचो नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी, आमदार प्रताप सिंग राणे आनी हेर नगरसेवक फुडारी आशिल्ले. की फुडल्या ग्राउंडाक मदत करची, तांच्यानी आपलो प्रपोजल सरकारा कडेन धाडचो व्यवस्थीत रित्या. फक्त WRDचे तितके परमिशन प्रवीणाकूय खबर आसा, कारण WRD अनलेस अनटील अलाव करिना तोपर्यंत शक्य ना. बट इफ इन केस पॉसिबल ती जागा घेवन जाल्यार सेकंड फेज ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी प्रपोजल धाडचो अवश्य ह्या ग्राउंडा खातीर जाय ती मदत सरकारा कडेन दिवपा खातीर हांव ठीक रित्या तातूंत लक्ष घालून ताका जाय ती मदत जी आसा ह्या ग्राउंडा खातीर मेळटली. सगळ्यांनी म्हणजे हांगा आसत, इंडोर स्टेडियम आसत, स्विमींग पूल आसत, कितेंय आसत, ज्या जेंच्यांनी वापरता हे सरकाराचें न्ही, हे म्युन्सिपाल्टीचें न्ही, हे म्हजें आसा म्हणून वापरप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी म्हज्या म्हणून वापरलें जाल्यार तें पाड जावचें ना, तें ब्लॉक जावचें ना, तें मोडचें ना, की तें बरें उरतलें. आमदार जे CM जाल्ले आसा तेजे कडेन हांव मागता की सेकंड फेज तुमी आमकां खंयच्या तरी फंडान
पास करून दिवचो जेणे करून आमकां सेकंड फेज घेवपाक मेळटलें म्हणून. हे ग्राउंडा फाटल्यान खूब जाणांचो हात आसा, पेपरार खूब कितें येता, मात प्रत्यक्षात जेन्ना उल्लेख करिना जाल्यार फाटल्यानच्यान मागीर फोन येता, नाल्यार आयज काल सोशल मिडियाचेर एक कमेंट मारलो की मागीर चालू जाता, अशें जालें तशें जालें. ताका लागून हांव कोणाचें नांव विसरूंक सोदिना, ताका लागून बरोवन हाडलें हांवें. साखळीचें भवितव्य बरें आसा, कॉलेज आसा, इंडोर स्टेडियम आसा, स्विमींग पूल आसा. तर आतां हो असो ग्राउंड आसा तर बरे चॅम्पियन हांगा तयार जावंक जाय. हें आव्हान आसा आमच्या भारतीय सगळ्या तरणाट्यांक. सकाळीं उठोन नाल्यार सांजचे 4 कॉलेज सोंपलें, शाळा सोंपली, हांगा येवंक जाय तुमी, नाल्यार हो ग्राउंड उपयोग जावचो ना. आयएसएलांत सध्या दुसऱ्या सुवातेर आशिल्ले FC गोवा आयतारा 7व्या सुवातेर आशिल्ल्या ओडिशा FC आड फातोड्डा खेळटले. जिखत जाल्यार सर्जिओ लॉबेराचो पंगड परत पयल्या सुवातेर पावतलो. जैत जोडप हो आमचो टार्गेट अशें लॉबेरा पत्रकार बसकेंत उलयलो. दुसरे वटेन ओडिशाचो कोच जोसेफ गांबावान आपल्या टिमींतले प्लेयरांच्या खेळाच्या सुदारणेचेर खोस उक्तायली. पूण गोवा आड गेम म्हळ्यार आमची मोठी टेस्ट अशें सूचक विधान केलें. Focus for us is the way to get the win. Now, before the match, is not important. Are thinking about the finish top on the table. The most important is the focus on the way to win the match tomorrow, because it's not easy match. I think play against one team the more similar idea or still. And I think it's a very important match, but the focus is not finish top on the table. The focus is to be loyal in our idea and in the way to get the win. My question to Koro. Koro, you missed 3 successive games due to injury for the first time in your career here. So were you anxious to get back? Did you feel any pressure? And then you made a successful comeback. So were you anxious to come back and get going? Yeah, it's true that injuries I missed the first 3 games, but I got back with a good experience. Every time we go out there, we go out for the 3 points, we try to go our 100%. I think that's the most important for all of us. I think tomorrow is very important, keep the possession, have the ball, because the team don't have the ball, suffer too much in these matches. Odisha play very well for me. When I can see the matches, Odisha is a very good team, and I think tomorrow is always for us is important to keep the possession and have the ball, but tomorrow I think is more important. And, tomorrow we have a big test here in Goa versus a team that I think that is doing fantastic. A team that had a lot of difficulties this start of the league with a lot of injury players and suspension, and even like this they got the results and they were in the top of the table at the end of this last round 7. Or round 8. I think that tomorrow is a tough game for us. I think that they aim to come and try to get a result. If not, better that we don't come, no? We know the difficulty. We think that Goa is a very good team. We have all the respects, but we came here with this aim to try to get a result. We are a team that we have a lot of young players, and these players need to grow. You know, every single game we are playing with 5 players that are below under 23 years old, and this is every single week, because if we change a little bit the lineup, the player that come in also is very young. You know, I think that we are doing well. I think that the players are getting experience. I think that we play good football. I am satisfied with the job that we are doing, and I think that every single game we are competing very well. Some games you win, some games you lose, some games you draw, but I think that it's no one game in all the season that we lost with no opposition to the other teams,
And I think that we need to keep working with these young players. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.